स्पीकर सर, जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलो सँक्शन स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ वेर्ना पुलीस स्टेशन, जेन्ना म्हाका आन्सर मेळ्ळो 76 आनी तसोच प्रेझेंट स्टाफ स्ट्रेंथ वेर्ना पुलीस स्टेशन 53 आनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ वेर्ना पुलीस स्टेशन 25. म्हाका सीएम सरा कडेन विचारपाक जाय, आमकां जो शॉर्टेजचो स्टाफ आसा वेर्ना पुलीस स्टेशन जाता केन्ना तूं आमकां 25 स्टाफ दितलो तें. तशेंच स्पीकर सर, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, सांकवाळे इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, तशेंच आमचे जुवारीनगर जो पॉप्युलेशन आसा, जे मायग्रंट्स आसा, हाका लागून आमकां जो स्टाफ चड जाय, ताका लागून हांव मागतां आमच्या सेवा लागीं म्हाका स्टाफ दिवचो. स्पीकर सर, ताज्या पुलीस स्टेशनच्या ज्युरिडिक्शनान 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट येता आनी पॉप्युलेशनूय बी तो म्हणटा तशें वाडलां. म्हाका खबर आसा एक्चुली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ फक्त 7 शॉर्टेज आसा, 7च स्टाफाची. बट स्पीकर सर, एकदां म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट सोंपलो पंचायतीचो काय ताका जो एडिशनल स्टाफ जो दिवपाक जाय 7 पेक्षाय चड थोडोसो दिवपाक जाय. थंयसर परत एकदां स्ट्रेंथ ज्युरिडिक्शन आनी हें पळोवन व्हेरीफाय करून ताका एडिशनल स्टाफ आमी जाता तितके बेगीन दिता. कारण डे बाय डे तेजी थंयसलें पॉप्युलेशन आसतलें किंवा थंयसल्यो एक्टिविटीज आमी दिता आसतना ज्युरिडिक्शन, पॉप्युलेशन आनी क्रायम रेट हे सगळें पळोवन स्टाफ घालीत आसता. तो सगळो एकदां रिवायज ताजो स्टाफ करपाक जाय, तो रिवायज करून आमी दिता. स्पीकर सर, प्रश्न हांगा सोंपता.